राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, जम्मू काश्मीर ह्या 13 राज्यांतल्या 88 सुवातां खातीर जातलें 26 एप्रिलाक मतदान. दुसऱ्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर वेंचणूक आयोग पुरायपणान तयारेक लागला. मतदारांनी व्हडा संख्येन मतदान करपाचें आवाहन केलां. काँग्रेसीचे फुडारी सॅम पित्रोदा हांणी इनहेरिटन्स टॅक्स म्हळ्यार विरासत संपत्तीचो 55% वांटो सरकारी निधींत जमा करचो आनी 45% वांटो वारसदाराक दिवचो अशी सुचोवणी केली. ही अमेरिकन कर प्रणाली भारतांत लागू करची अशेंय तांणी सुचयलें. $1 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. You, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. काँग्रेसीचे फुडारी सॅम पित्रोदा हांणी इनहेरिटन्स म्हळ्यार विरासत संपत्तीचेर कराविशीं केल्ल्या वक्तव्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर आक्षेप घेतला. हे विशीं उलयतना काँग्रेस पक्षाच्या लुटमारीचो हेतू लक्षांत येता. काँग्रेसीचो मंत्र असो आसा की जनतेक जितो आसतना जगपाक दिवप ना आनी मेल्या उपरांतय ताका सुसेग दिवप ना. मनशान मेहनत करून मेळयल्ली संपत्ती तांच्या वारसदारांक दिवप ना हो अन्याय आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. इस परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है. उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए. ये इन्होंने पब्लिकली कहा है. अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी. माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी. सुरक्षीत भविष्या खातीर अरिश्टा प्रतिरोधक पायाभूत गुंतवणुकीची आवश्यकता आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ICDRIच्या संमेलनात व्हिडिओ संदेशा वरवीं संबोधीत करतना सांगलें. ICDRIची ही वृद्धी प्रभावशाली आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. We have come a long way since 2019 when CDRI was launched. It is now a global coalition of 39 countries and 7 organizations. This is a good sign for the future. We must invest in resilient infrastructure today for better tomorrow. Resilience needs to be factored into new infrastructure creation. Further, it also needs to be a part of post-disaster rebuilding. After disasters, the immediate focus is naturally on relief and rehabilitation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिलाक गोंयांतल्या भाजपा उमेदवारांचो प्रचार करपा खातीर एका दिसाचे गोंय भेटेर येतले. दक्षिण गोंयांतल्या मुरगांव मतदारसंघांतल्या सांकवाळ हांगच्या बिर्ला मंदिरा सामकारच्या मैदानाचेर ही भौशीक सभा सांजेच्या
5 वरांचेर जातली अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष तशेंच खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी पणजीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार आमदार दाजी साळकर आनी संकल्प आमोणकर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार आरपीआय आठवले गटाचे गोंयचे अध्यक्ष बाळासाहेब बनसोडे हांणी आपल्या पक्षाचो भाजप उमेदवारांक तेंको आशिल्ल्याचें पत्र तानावडे हांचे कडेन सुपूर्द केलें. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची जाहीर सभा दक्षिण गोवा सांकवाळ हांगासर मुरगांव तालुक्यात सांकवाळ ऑपोजीट बिर्ला टेंपल 27 तारखेर शेनवारा दीस सांजची 5 वरांचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ह्या सभेक येवपाचे आसात आनी सभेक संबोधीतूय करतले. आनी ताका लागून हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळे वेलविशर आसत, मतदार आसत, ह्या सगळ्यांक विनंती करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां आयकपाक लागून सांकवाळ हांगासर अपोजीट बिर्ला टेंपल ह्या सभेक उपस्थित रावचे. काल पणजेत जाल्ल्या इंडी गठबंधनाच्या पत्रकार परिशदेंत इंडीच्या फुडाऱ्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या फुडाऱ्यांचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप केलो. जावं तो कला अकादमी वा हेर गजाली, भारतीय जनता पक्षान वेवस्थीतपणान सरकारी निधीचेर हात मारलो अशें आपाचो फुडारी राजेश कळंगुटकार हांणी सांगलें. 68,44,000 फक्त टू लॉन्च. यू कॅन जस्ट इमॅजिन टू लॉन्च वन मॅस्कॉट. त्याच्या उपरांत 2023 मोगा आमकां खबर आसा केदो व्हडलो बोबाळ जालो. मोगा येवपाचें आसा, मोगा येवपाचें आसा आनी शेवटाक मोगा येयलें. थंय 2.8 crores of rupees were spent, a big amount, just to launch a mascot. अशी परिस्थितीन आनी पळयलें तर सगळे बाकीचे जर इव्हेंट मॅनेजमेंट जर त्या वेळाचे पळयलें नॅशनल गेम्साचे एक ल्हान शॉवर पडलो, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी तितून जे ग्राउंड्स डेव्हलप केल्ले किंवा जे टेंट्स घातले तेंची परिस्थिती कितें जाली. जे जेवणां त्या वेळार करतालीं, ज्या जाग्यार जेवणां करतालीं, जे आपल्या एथलीट्सांक दिवपाक लागून किंवा जे टिमीन इन्वॉल्व आसले व्हॉलंटियर्स तांकां दिवपाक लागून तेची परिस्थिती कितें जाली. म्हणजे कशा परिस्थितीन हे सगळें ऑर्गनायज केल्लें, कशा लेवलाचेर हे सगळें मॅनेजमेंट केल्लें तें सगळ्या गोंयकारांक दिसलें, पूर्ण भारतभर दिसलें. म्हणजे कशें मिसमॅनेजमेंट करपाचें हे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा कडून शिकपाचें. फोंड्यां रावपी दक्षिण आनी उत्तर भारतीय लोकां खातीर भारतीय जनता पक्षान कुर्टी हांगच्या सावित्री हॉलांत एका संमेलनाचें आयोजन केल्लें. ह्या संमेलनांत फोंड्याचे आमदार रवी नाईक, फोंडा नगरपालिकेचे अध्यक्ष रितेश नाईक, बीजेपी गोवा प्रभारी आशिष सूद, फोंडा बीजेपी ब्लॉकाचे अध्यक्ष अपूर दळवी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयांतल्या भाजपा वतीन लोकसभा वेंचणूक लडोवपी दोनूय आमदारांक वेंचून हाडून मोदीजींचे हात बळिश्ट करपाक सगळ्यांनी 7 मे मतदान करचें असो उलो बीजेपी गोवा प्रभारी आशिष सूद हांणी मारलो. हमारे ये दोनों सेल आप सबके साथ मिलकर विकसित भारत और विकसित गोवा बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं और उसमें आप सबका कंट्रीब्यूशन विकसित भारत और विकसित गोवा के लिए वो इस चुनाव को और महत्वपूर्ण बना देता है. प्रधानमंत्री जी ने कई वक्तव्यों में पिछले दिनों में कहा है ये केवल एक एमपी चुनने का चुनाव नहीं है, ये केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है आने वाले दिनों में भारत को विकसित भारत को विश्व बंधु बनाने का एक बड़ा चुनाव है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में अनेक ऐसे क्रांतिकारी काम किए हैं जो भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे. विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठल मंदिरात 6 दीस चलपी चैत्र उत्सवाचो समारोप आयज सकाळी जालो. ह्या वेळार व्हडा संख्येन लोक हाजीर आशिल्ले. साखळे जावपी वीरभद्र खूब फामाद आसा, ताका लागून व्हडा संख्येन ह्या उत्सवाक भावीक येतात.
आयज IPL क्रिकेट सर्तींत दिल्ली कॅपिटल्स गुजरात टायटन्स पंगडामदी खेळ जातलो. हो खेळ दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर सांजेच्या 6:30 वरांचेर जातलो. काल चेन्नईत लखनौ सुपर जायंट्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्सान चेन्नईचेर 6 विकेटींनी जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.